कितें आसा म्हणून ते पळोवपाक जाय. कारण कितें आसा आज आमी कशें आसतलें की दोनूय बाजून समजा सकयल आशिल्लें आनी दोनूय उंच आशिल्लें जाल्यार इट इज व्हेरी इजी फ्लाय ओवर. आज कशें आसा ही पूर्ण जमीन सपाट आसा न्ही, त्यातूंतल्यान टेक्निकली कशें जावं शकता, कितें जावं शकता, केवळ टेक्निकल टीम करपाक शकता. आनी त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी येवन पळयल्या नंतर त्याची बाकीचे पीडब्ल्यूडीचे ऑफिशियल्स वगैरे सगळे येतात तेन्नाच जावं शकतलें न्ही. कितली जागा जाय, कितली वतात, लोकांक कितें इफेक्ट जाय, हे सगळें तेन्ना ठरतलें. आनी त्यामुळे मुद्दम आमी आज इनिशियली कितें आसा एक्झॅक्ट सिच्युएशन त्या स्पॉटार, कारण हांवें थंय जे हांव उलयलो ते हांगासल्या आमदार आसात, आमचे सरपंच हेंच्यांनी जे इन्फॉर्मेशन आमकां दिलें त्या इन्फॉर्मेशनाच्या आधाराचेर आमी उलयले. पण एक्चुअली उलयतकच एक्झॅक्ट सिच्युएशन कितें आसा तें पळोवंक जाय आशिल्लें म्हणून आज हो मुद्दम हांगा आयलो. मतदारसंघातल्या दवर्ली गांवांत जेन्ना मडगांवचे रेल्वे स्टेशन जेन्ना सुरू जालें पयलींच हें क्रॉसिंग आमचें दवरली येता आनी हो आमचो एक शॉर्ट रोड आहा जर आमी केप्यां सांग्या रावंडपणार वयतले जाल्यार आनी त्या खातीर हो लोक खुबशे लोक हो रोड यूज करतात. तेन्ना आमी माननीय आमचे खासदार सदानंद भाई हांकां आमी तो डिफिकल्टी सांगली आनी तेणी तो राज्यसभेन प्रश्न उपस्थित करून आयज हांगासर पळोवपा आयल्या मुद्दम. आतां हांगा कशें आहा की हांगा थोडोसो जो लँड आहा तो एक्वायर करपा जाय. तो ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कडेन आमी खासदार आनी आमी मिटींग घेवन हो प्रश्न सोडोवपा खातीर प्रयत्न करतले. एक मेजर विषय ह्या पंचायतीक आनी मतदारसंघाक आशिल्लो की जी रेल्वे लायन हांगा आसा आनी हांगा रेल्वे क्रॉसिंग जे आसा हांगा दिसाक 82 वेळार गेट पडटा आनी लोकांक त्रास जाता. स्वर्गेस मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना सीएम आशिल्ले तेन्ना ही फायल मूव जाल्ली की हांगा रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन एक ओव्हरब्रिज जावचो आनी त्या दृश्टीन कामूय सुरू जाल्लें. ताचे नंतर आमच्या नावेलीच्या आमदारान खूप स्ट्रगल घेऊन हे आता प्रोजेक्ट परत सुरू करप रेल्वेचे क्रॉसिंग लायनाचेर फ्लायओव्हर जावचो लोकांची एक सुविधा उपलब्ध ताचे खातीर प्रयत्न केला. ते विजिटान हांवूय बी आसा आनीक आमी ताका सांगलें पयलें सांगलें बाबा हे हो ब्रिजाचे अशें अशें प्रॉब्लेम आसा म्हणून. कित्याक पयलो हो ब्रिज ल्हानसो आशिल्लो आतां वयल्यान लायन गेल्ली आहा ताका लागून तो भरपूर व्हड जाल्लो आसा. आनीक गोवा गव्हर्मेंटान ते थोडे लँड एक्वायर करपा आशिल्लें तें केलें ना. आनीक लोकांनी शेता लागून अशें ऑब्जेक्शन केल्लें ताका लागून तो उरिल्लो ना जाल्यार तेन्ना जावन पडटिलो. लोकांचे शेत पिडार करपाक नाका म्हणून तो सायडीन बरे भशेन अलायनमेंट करून लोकांक करचो आनी दवलच्या लोकांक त्रास नाका म्हणून. फ्लायओव्हर जायोच आमकां पूण लोकांक जाय तसो लोकांचे शेत पिडार करून लोकांक सांबाळून करचो.